तो एकूच सोर्स आहा मुगेलो एक्सेस मुगेल लायफलीहूडा म्हणजे हांवें मुगे फॅमिली चयतो जाल्यार तो रोड करना जाल्यार म्हाका मुगे फॅमिली गेले पोट भरपा जावपा ना कित्याक हांव खूब मेहनत करून पोट भरतालो भीक मागोन न्हू नाजाल्यार आनी कोणा कडेन मागोन न्हू कित्याक 1 आनी 2 वर्सां न्हू 20 वर्सां मायज हांवें रिक्षा चलोवन हें पोट भरलो आनी त्याच रोडावयल्यान हांव वयतालो आज तोच रोड तर बंद आहा जाल्यार हांव कितको पोट भरतलो मुगे फॅमिलीचें जें तुमी सांगचें सगळ्या लोकांनी सांगचें गोंयच्या लोकांनी म्हाका आनी कसलोय सोर्स ना कित्याक मोकळें आनी कसलेंय काम करूंक जायना कित्याक हांव एक डिसेबल आहा मुगे दोनी पांये चलना फकत हांव मुगेले तकली यूज करून हांव तो रिक्षा चलोवन मुगे फॅमिली पोट भरतालो आज तो फॅमिली पोट भरपाक म्हाका जायना कित्याक मुगे एक्सेस ना आनी तो एकूच सोर्स आहा म्हणल्यार एकूच सोर्स आहा तो म्हणल्यार रोड आनी हांव आज जोड मागता आमगे हे कडेन आमगे MLA कडेन की म्हाका तेणें हें एक्सेस मुगेलें ओपन करचें आनी मुगेलो हो सोर्स म्हाका दिवचो म्हूण उतर दिलें तेणें आपणाक जाता ते भाशेन सॉल्व कोत म्हणलें तेणें म्हणटकीर आतां चोया न्हू तेणें सांगलें तें प्रमाणें आनी मागीर मुखार चोया कितें स्टेप घेवपा जाय आतां तें हांगा स्ट्रायकार वचनाक म्हणलें म्हाका ताका लागून तुजें कितें म्हणलें तेगे आयकोपा जाय न्हू तेकाय चान्स दिवपा जाय न्हू कित्याक शॉर्ट टायम दिलोलो ते होली विकान म्हणटकीर आतां तेणें सांगलां आपणाक टायम दी मागला म्हणटकीर तेका हांव टायम दिता तेगे हितूंतल्यान तो हेल्प करता आनी कोण हेल्प करून मुखार सोदताय तेंकाय हांव वेलकम करता आनी तशें मागता तुमकां मिडिया कडेन तुमगे हितूंतल्यानूय लोकांनी जायत जाणांनी चयलां आनी म्हाका जायत जाणांनी सांगलां तुमकांय देव बरें कर म्हणटा येयलो मध्ये थँक्यू म्हणटा सगळ्यांक कित्याक तुमचे वरवीं मुगे हे सगळे लोकांक बरें पावता आनी तुमी हाय म्हूण हें आयज मुगेल्या मुखार पावलां आतांच बाबा दोमिंगो बॉयज वेलसांवचो तो व्हडो हँडिकॅप आसा आनीक ताणें थोडेशें म्हाका एक्सप्लेन केलां आनी तेणें आतां म्हाका रिप्रेजेंटेशन दिलां आनी कॉपी एज ए MLA म्हणून म्हाका केल्ली आसा तेणी आनी ताणें म्हाका दिसता गोवा ह्युमन रायट्स कमिशन पेंटींग हाकाय केल्या डेप्युटी कलेक्टर म्हणून गोवा तालुका केला पुलीस इंस्पेक्टराकूय केल्या आनी ती कॉपी ताणें म्हाका केल्या थोडेशें तेगेलें आतां आयकोन घेतलां आनीक पयर तुमच्या मिडियमांतल्यान हांवें पयलां तेगेलो विडियो हांव पळयतालो आनी म्हाका जायतो शॉक जालो असलो मनीस ज्या मनशा कडेन आमी एक्चुली हेल्प करपाक जाय आतां म्हजी सायड हांव कसो हेल्प करतलो तेजेर हांव पळयतां कशें वचपाचें लिगली कितें वचपाक येता शकता वो म्हजे सायडीन कितें हेल्प करपाक जाय वो गव्हर्मेंट सायडीन कितें ताका हेल्प करपाक जाय तें हांव म्हणना आमकां जातलें अशें म्हणना पूण एटलिस्ट तेगेलें थोडेशें आयकोन घेतलां लिगली कितें पेपर ताणें लायलेले आसा हांव पळयतां हाजे थ्रू वयतां आनीक म्हाका जाय ताचें प्रॉब्लम कितें आहा तें सॉल्व जावपाक जाय पूण कशें जातलें थंय म्हाका लॉयरा कडेन एडवायस घेवन ताचें प्रॉब्लम कितें सॉल्व जाता म्हाका करून हांव सोदतां जाता ती भाशेन खरेंच म्हाकाय दूख भोगता असले मनशाक हॅरेसमेंट जावपाक जायना हांव जाणा आनी हांव जाणा ताची फॅमिली आसा ताचो धाकटो बाबूय आसा अशें म्हाका ताणें सांगलां आनीक म्हजो एक रिक्वेस्ट आसलो जाता जाल्यार त्या मनशान कितें ब्लॉक केला ताणें ताचे स्वभावाक पळोवन ताचो जो एक हँडिकॅप भाव आसा आनी ताका पळोवनूच हें म्हाका दिसता हें फाटीं ताचें कितें जालां वो आतां कितें ताणें फुडें तें पावल मारलां वो तें बरे भाशेन सॉल्व करून ताका दिवचो हो म्हजो ताका रिक्वेस्ट आसा आनी म्हजे लागीं जें हांवें आतां सांगलां गव्हर्मेंट सायडीन हांव कितें हेल्प जाय जाल्यार हांव म्हजे सायडीन हांव ताका हेल्प करतलो पळोवया कशें कितें जाता तें हांव डोमिंगो वो जाता ते भाशेन हांव ट्राय करतां आनीक एक मुगेलो एक रिक्वेस्ट हांव जाणा तुवें पळय फाटीं मिडियाचेर बायट दिल्लो की आपूण तूं हंगर स्ट्रायक वयतलो आतां डिसायड करनाका इल्लोसो टायम घे कित्याक तुजी फॅमिली आसा हांवूय हेजेर पळयतां कशें कितें जाता हांवूय म्हज्या एडवोकेटाक मेळटा एडवायस घेता बाबा आमी कितें करपाक शकता म्हजे लागीं कितें घडटा हांव सदांच तुज्या बरो आसतलो म्हाकाय दिसता तुका हेल्प करपाक जाय कित्याक तुजी परिस्थिती सारकी तेजो हँडिकॅप म्हज्या मनान तें सारकें बसना